नावेलकारांनी अवर लेडी ऑफ रोझरीचे फेस्त बुधवारा मोठ्या उमेदीन मनयले। साश्टीतले एक फामाद फेस्त। सकाळी 5 सावन लोकांनी सायबिणीचो आशीर्वाद घेवंक गर्दी केल्ली। आयज आमकां रोझराचे रोजाय सायबिणीची परब आमकां कितें शिकयता काय बाबा म्हणून एकूच हांव तुमचे लागीं मागतलो आसतलें आनी म्हजें प्रसंग म्हाका आनी तें म्हणल्यार मागीर जाता तितलो आमचो मोग दिवंक जाता तितलो ह्या संवसारीक जिवितांत तिचो आमी मोग करूं आनी हें आख्यान आमकां व्हडलें वेरी पावरफूल वेपन एक मोठें आनी चड बळवून आमकां आख्यान आमच्या हातांत कितें दिलां तें आमचे वासनाची मागणी देरसाची मागणी and food and pavitra atma तुमचे आशीर्वाद घालून ISLात फातोड्डा FC गोवा आड मुंबई सिटी FC मॅच गोल नासतना ड्रॉ जाली। FC गोवाक एका पॉइंटाचेर सातिस्फेद रावचे पडले। दुसऱ्या हाफात जॉफ्रे त्रिनिदाद आणि जुलियो सिजार अशा 3 फॉरेन प्लेयरांक घालूनय झिकोच्या टीमीच्यान मॅचीचो निकाल लावंक जालो ना। आता 11 मॅचींनी FC गोवाचे 11 पॉइंट जाल्यात। आता फुडल्या 3 लीग मॅची जिखल्यारूच FC गोवा सेमी फायनलीक पावत ना पावत अशी स्थिती हा। इतल्यान खबराचित्र हांगाच सोंपता। ह्यो खबरो तुमकां prudentmedia.in वेबसायटीर लायव्ह पळोवंक मेळटात। नमस्कार।